रिटायर जातना पक्षाचे 27 आमदार आसा। हांवें संघटन मंत्र्याक म्हणलेलें वतो 30 एक सिक्सर मारूया काय म्हणून आठवडो न्ही वतो मी रिटायर एज अ प्रेसिडेंट म्हणून आणि 30 करूया काय म्हटलेलें। कारण मागीर मुख्यमंत्र्याक म्हणलें आसूं म्हटलें मागीर आमचे भितर कार्यकर्त्या भितर हें जाता मागीर लोकांक हेंका म्हणटा मातसो मत मारलें म्हणटा आनी ते आमी 27 ही सरकार स्थिर करपाक सामकी बरी आसा। 9 जाता आमकां 2022 विधानसभेच्या निवडणुकेक वचपाचें आसा। आमच्याकडे फक्त 25 महिने आसा। आमच्याकडे फक्त 25 महिने आसा। एका महिन्याच्या कार्यकाळात आम्ही जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुकेक वता। येता त्या कदाचित येता त्या एक 15 मार्च पर्यंत निवडणुका जातल्यो। 15 फेब्रुवारी जिल्हा पंचायतीच्यो निवडणुका डिक्लेअर्डूय जातल्यो। एका महिन्याच्या कार्यकाळात आम्ही जिल्हा पंचायती निवडणुकेक वता। ही जिल्हा पंचायत परत एकदा म्हणजे उत्तर गोवा आणि दक्षिण गोवा दोनूय जिल्हा पंचायतीचेर भारतीय जनता पार्टीचो झेंडो लावपाचें काम हे सगळ्या कार्यकर्त्यांचें आसा। एका वर्षाच्या कार्यकाळात आम्ही म्युन्सिपाल्टीच्या निवडणुकेक वता आणि थंयसरूय बी म्हणजे गोंयांतल्यो मॅक्झिमम म्युन्सिपाल्टी ज्यो आसा त्यो एका वर्षाच्या कार्यकाळात निवडणुका जातल्यो। परत एकदा ह्या म्युन्सिपाल्टीचे झेंडो लावपाचो काम हे तुमचे सगळ्यांचे आसा आणि ते आम्ही पार पाडपाक जाय। आम्ही अभिमानान सांगता आज आम्ही 27 जण आसा आणि परत एकदा तशें सांगलें आमकां 30 क्रॉस करपाक जाय आणि जर ते 30 क्रॉस जातले आसात जाल्यार ते फक्त प्रदेशाचो अध्यक्ष आणि मुख्यमंत्री आणि आमदार इतक्यांनीच काम केलें म्हणून जावचें ना। ते काम जे आसा हे प्रत्येक कार्यकर्तो हे म्हजें काम आणि हांव निवडून हाडटलो म्हणून जेन्ना करतले तेन्नाच ते शक्य जातलें। जेडपी वेंचणुकेच्या प्रचारा निमतान बीजेपी सीए जागृती मोहीम गांवागांवांनी व्हरतलो। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आमकां सगळ्यांक पत्रकां दितले आनी त्यामुळे ही पत्रकां जी आसात ही पत्रकां आमकां घरान घेवन वचपाक जाय आणि हे करता आसतना हांव अध्यक्ष ह्या नात्यान हांवें ठरयिल्लें आसा की प्रत्येक तालुक्या भितर ह्या तुमच्या कार्यक्रम त्या मतदारसंघाच्या कार्यक्रमा भितर म्हजो सहभाग आसतलो। हांव स्वता त्या मतदारसंघात विजीट करतलो। हांव तुमच्या बरोबर कांय घरां घेतलो आणि त्यामुळे हो कार्यक्रम कारण आमकां दिसता की पार्टी आमकां कितें दिता आसत पार्टी आमकां पोजिशन दिता। म्हज्या भशेन कितले तरी माजी आमदार जावन गेले आसतले पण माजी आमदार हो सदांच लायमलायटान जर कित्याक उरलो आसत जाल्यार केवळ भारतीय जनता पार्टी। कारण भारतीय जनता पार्टी जर नासली जाल्यार सदानंद तानावडे हो केवळ माजी आमदार उरपाचो। प्रुडंटा खातीर चेतन गवस।